नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। मायनिंग सुप्रीम कोर्टान न्हय, मुख्यमंत्री पर्रीकारान केले बंद। वेंचणुकेत काँग्रेस तापोवंक सोदता मुद्दो, मुख्यमंत्र्याच्याच उतराक धरून सीडीवेल्यान प्रचार, बीजेपी धुकलता काँग्रेसीचेर। राष्ट्रवादीचे वारे काढले, गोंयांत काँग्रेस राष्ट्रवादीची युती कायम। चर्चिल उबो रावलो तरी वालंका काँग्रेस उमेदवाराकूच वावुरतले, काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जॉनाचो दावो। गोयची काँग्रेस काबार जावपाच्या वाटेर, मॅच फिक्सर फुडारी वाट लावंक जबाबदार, तिकेट न्हयकारिल्ल्या सार्दिनाची शिटकावणी, वेंचणुकेत सार्दिनाचो शालोमाक आशीर्वाद। रामसेनाचो मुखेली प्रमोद मुथालिकाक बीजेपीत घेवंक पर्रीकाराचो खर विरोध, सांगले केंद्रीय फुडाऱ्यांक। नहीं, मैंने कहा है कि उनको नहीं करना चाहिए और उनकी मेंबरशिप रद्द करनी चाहिए। कुंडय इंडस्ट्रियल इस्टेटीतले रस्ते काबार, फोंडकुलांनी डांबरी रस्तो सोदपाची पाळी, गाडेकारांच्या जिवाकडे खेळ, कामगारांनी कळोवनूय आयडीसी काडटा न्हिदो, पळयात रिपोर्ट। आणि बायलांच्या टेबल टेनिस सिंगल्सात भारतान मारले कझाकिस्तानाक, चल्यांनी सिंगल्सात हाँगकाँगाकडच्यान खाल्लो मार, ताळगांव इंडोर स्टेडियमार आंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस। खबरो विस्तारान। गोयचे मायनिंग सुप्रीम कोर्टान न्हय, मुख्यमंत्री पर्रीकारान बंद केले। होच मुद्दो काँग्रेस लोकसभेच्या वेंचणुकेत तापोवपाची आसा। मुख्यमंत्र्यान स्वता केल्ल्या वक्तव्याक धरून निकतेच जाल्ल्या प्रदेश समितीच्या केंद्रीय बसकेत हो मुद्दो लोकांमेरेन सीडीवरूय पावोवपाचें थारलां। प्रदेशाध्यक्ष जॉनानूच ही गजाल उलोवन दाखयल्या। पर्रीकार राज्यपालाकूय विधानसभेत वापरून घेता म्हूण काँग्रेस आरोप करता। श्रीपाद नायक म्हणटा हें काँग्रेसीचेच कर्म। पळयात मायनिंग बंदीचेर राजकारण। दोन एक वर्सां जाली मायनिंग बंद। मायनिंग बंदीन गोंयची अर्थवेवस्थाच थंड जाल्ल्यान सध्या मायनिंग वाठार धरून पुराय गोंयांत बारीक सारीक मनीस धरून उद्देजकां मेरेन तोच चर्चेचो मुद्दो। लोकांच्या पोटार पांय पडला। मायनिंग नेमकें कोणें बंद केलें हाचेर राजकी दावे आरोप चालूच आसात। कोण म्हणटा सुप्रीम कोर्टान, कोण म्हणटा काँग्रेसीचे जयंती नटराजनान, कोण म्हणटा मुख्यमंत्री पर्रीकारान। CNN IBNचो बेस्ट पॉलिटिशियन अवॉर्ड घेतना पर्रीकारानच कितें म्हणिल्लें तें आयकयात। How are you going to control the mining mafia? In Singham it was easy in a film. Life is not Singham. We have already stopped mining. That the court has stopped it. No, I stopped it 1 month before Supreme Court decided on it. आणि उपरांत राज्यपालाच्या तोंडांतल्यान सरकारान विधानसभेन हें उलोवन घेतलें। The ban on mining by Honorable Supreme Court has put a severe strain on the revenues of the state, apart from affecting the livelihood of close to 1.5 lakh people who are dependent on the mining sector directly or indirectly. पर्रीकाराक हेच उतराचेर धरून काँग्रेस आता वेंचणुकेक हो मुद्दो तापोवंक सोदता। पर्रीकार बाब लोकांकूच फटी मारना। आमचो जो राज्यपाल आसा, गव्हर्नर आसा, ताका पासून मिसयूज करता तो असेंब्लीन फटी मारपाक। आणि ताणें ती गव्हर्नर स्पीचीन असेंब्लीन सांगलां फाटल्या म्हयन्याक की सुप्रीम कोर्ट हॅज स्टॉप द मायनिंग इन गोवा म्हणून फटिंगपणां करता कंटेम्प्ट तो। आनी दुसरें कितें सांगलां, गव्हर्नराचेच ऑफिस वापरलां की सेंट्रल गव्हर्मेंटान आमकां आतां पॅकेज दिवची म्हणून, कित्याक तुमी मायनिंग बंद केलां म्हणून। ते क्लिपिंग, ऑडियो क्लिपिंग काडून आमी FM रेडिओर घालतले, सगळ्या गोंयकारांक आयकचें पडटलें कश्यो फटी मारता पळय तो। आनी जी आमची मिटींग जातली ते हें आमी क्लिपिंग, ऑडियो क्लिपिंग वाजोवन लोकांक दाखयतले। फटींग कोण मारता, फटी मारून कोण गोंयांत सत्तेर आयला तें लोकांक गमूंक जाय। निकतेच जाल्ले प्रदेश काँग्रेस समितीचे फुडाऱ्यांच्या बसकेन काँग्रेसीचे IT सेलाक घेवन ताची मांडणी जॉनान केली। भाऊ काँग्रेसीचे माथ्यार मारता। मायनिंग सारखी गोष्ट दुर्दैवान बंद केली याच काँग्रेसच्या कर्मामुळे। आणि सगळ्यांनी गेली 7 वर्ष 8 वर्ष असे अक्षरशः म्हणजे आमदार मंत्री चीफ मिनिस्टर हे सगळे मायन ओनर झाले आणि इलिगल मायनिंग करून खंयचे गोंयचे सगळे मायनिंग पाड घातले, व्यवस्थित जे चलताले ते मायनिंग पाड घातले आणि आमकां गोंयकारां खातीर उपास मारपाची पाळी आयली।
मायनिंग बंदी आसा तशी आसा. आतां वेंचणुकेन ताचेच नांवान राजकारण चल्लां. काँग्रेस, बीजेपी आनी CPI धरून सगळे तोच मुद्दो तापयतात. तो आम आदमीचो मुद्दो जाला. पूण निमणे मतदार कोणाक दोशी थारायता ते 16 मेक गोंयचे निकालांतूच कळटले. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. काँग्रेसीन राष्ट्रवादीचें वारें काडलें. पक्षाक काँग्रेसीक तेंको दिवप चुकना. गोंयांत काँग्रेस आनी राष्ट्रवादीची युती कायम उरतली म्हणून प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष जॉन फर्नांडिसान आयतारा राष्ट्रवादीच्या फुडाऱ्या बरोबर जाल्ल्या बसके उपरांत मिडिया मुखार घोशणा केली. पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक नीट येवचो म्हूण खंय राष्ट्रवादीन स्वतंत्र वेंचणूक लडोवपाची घोशणा केल्ली अशें निळकंठ आतां उलयता. चर्चील अपक्ष रावलो तरी ताची धूव वालंका काँग्रेसीकूच वावुरतलें अशें जॉन उलोवन दाखयता. काँग्रेसीन निमणे राष्ट्रवादीचे वारे काढले. राष्ट्रवादीचे केंद्रीय फुडाऱ्यांचे आदेशाप्रमाण आता राष्ट्रवादीक गोंयांत स्वताचो उमेदवार ना आणि स्वतंत्र वेंचणूक लडोवंक मेळना. काँग्रेस राष्ट्रवादीची फूट भाजपाच्या पथ्यार पडची न्ही म्हूण दोन्ही पक्षांमदीं समजिकाय जाल्या. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या प्रदेशाध्यक्षांनी आयतारा पणजे एकठांय बसका घेतली. I am happy to inform you we are together to work and win and defeat the communal BJP. पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक खंय नेट येवचो म्हूण दोगांयनी स्वतंत्र वेंचणूक लडपाची घोशणा केल्ली अशेंय आता निळकंठ आणि जॉन मिडियाक उलोवन दाखयतात. To activate the workers, we have to take that stand. All statements, whatever were done, is to see that they also have a equal share in the state as far as legislators are concerned, or in fact, parliamentarians are concerned. आणि मदीं कितें जें चल्लां ते आपले कार्यकर्ते मातशे घट करपाक मंडळान काम करपाक लागून ते कितें स्टेटमेंट करता ते व्हडले से न्हू. जॉन फर्नांडीस भाजपाचो एजंट म्हूण निळकंठान हालींच आरोप केल्लो. ताचेर निळकंठाचे आनी जॉनाचे रजाव पळयात. That is a politics and see politics means त्या टायमार कार्यकर्ते काँग्रेसचे कितें आहा की this is not a dictatorship. So कार्यकर्ते प्रेसिडेंटाक सांगता we have to go alone. Executive सांगता. So he start taking press statement that we are going alone. So since they are going against the secular force, when we are asking to we should go together, we think that they are just helping the BJP. So on that ground, I had said that they are working and they are the agent of BJP. We work together. That statement was only for cameras. Mr. Halankar phoned me in the evening and told me that he did not mean it. And I did not take it very seriously. So there are no ill feelings. That was only for the cameras. काँग्रेसीक सोडून अपक्ष रावपाची तयारी करतल्या चर्चिलाची धूव आणि युवा काँग्रेस अध्यक्ष वालंका दोन्ही मतदारसंघांनी काँग्रेसीचो प्रचार करतले अशें जॉन सांगता. Walanka is in the Congress. She will continue to work for the party. She will campaign for Reginaldo in the south and Ravi Babu in the north. I will issue her direction to join the campaign, Congress campaign in various places. She will be called to be on the platform to address and support the Congress candidates because she is the Youth Congress president, that too elected. लोकसभे खातीर राष्ट्रवादीन गोयचे उमेदवार जाहीर केले. पूण राष्ट्रवादीचो केंद्रीय फुडारी प्रफुल्ल पटेल, कारवारी जावय आणि काँग्रेसीन मेळून निमणे राष्ट्रवादीचे वारेच काढले. राष्ट्रवादीक सध्या बाप्पाय ना आणि पुडव्याय ना जाला. गोंयच्या सरकारी हॉस्पिटलांक दोतोर मेळनात. जिल्लो हॉस्पिटलां, भलायकी केंद्रां, CHC, PHC धरून सध्या आनीक 100 वयर दोतोर जाय. सगळ्यात चड अडचण जाल्या ती फोंडेच्या नव्या ID हॉस्पिटल आणि मडगांवच्या हॉस्पिशियोची. कांय कडेन सिनियर दोतोरांचेर 2 केंद्रांचो भार घाला जाल्यार कांय कडेन सँक्शन ताकी परस 1-2 चड दोतोरी घाल्यात. शेकड्यांनी दोतोर तयार करूंक सरकार GMCचेर कोटी मोडटा. तरीकूय भलायकी सेवेची परिस्थिती पळयात. गोंयांत 5 सरकारी हॉस्पिटलां, 5 नगरी भलायकी केंद्रां आनी 25 प्राथमीक भलायकी केंद्रां आसात. ह्या सगळ्या हॉस्पिटलां आनी भलायकी केंद्रांनी मेळून सुमार 100 वयर दोतोर सध्या उणे पडटात. अजापाची गजाल म्हळ्यार कांय हॉस्पिटलां आनी भलायकी केंद्रांनी मान्य केल्ले ताकी परस चड दोतोरूय आसात. पळयात. हॉस्पिसियो हॉस्पिटलांत 21 पदां रिती. कासावली प्राथमीक भलायकी केंद्रांत मंजुरी परस 1 दोतोर मायज. चिंचोणे प्राथमीक भलायकी केंद्रांत 1 पद रिते. कुठ्ठाळे प्राथमीक भलायकी केंद्रांत मंजुरी परस 1 दोतोर मायज. लोटली प्राथमीक भलायकी केंद्रांत मंजुरी परस 1 दोतोर मायज. कुठ्ठाळे प्राथमीक भलायकी केंद्रांत मंजुरी परस 1 दोतोर मायज. मडगांव शार भलायकी केंद्रांत 1 पद रिते.
टीबी हॉस्पिटल मडगांवा 1 पद रिते, काणकोण CECत 5 पदां रिती, बाळ्ळी प्राथमिक भलायकी केंद्रात मंजुरी परस 1 दोतोर मायज, केपें प्राथमिक भलायकी केंद्रात मंजुरी परस 2 दोतोर मायज, कुडचडे CHCत 3 पदां रिती, सांगे प्राथमिक भलायकी केंद्रात मंजुरी परस 2 दोतोर मायज, धारबांदोडा प्राथमिक भलायकी केंद्रात 4 पदां रिती, बेतकी प्राथमिक भलायकी केंद्रात मंजुरी परस 1 दोतोर मायज, मडकय प्राथमिक भलायकी केंद्रात मंजुरी परस 1 दोतोर मायज, फोंड्या प्राथमिक भलायकी केंद्र आणि उपजिल्लो हॉस्पिटलात वट्ट 41 पदां रिती, शिरोड्या प्राथमिक भलायकी केंद्रात मंजुरी परस 1 दोतोर मायज, चिखली कॉटेज हॉस्पिटलात 3 पदां रिती, बायणा STD क्लिनिक 1 पद रिते, साखळी प्राथमिक भलायकी केंद्रात मंजुरी परस 1 दोतोर मायज, उत्तर गोंय जिल्लो हॉस्पिटलात 31 पदां रिती, शिवोली प्राथमिक भलायकी केंद्रात 1 पद रिते, कानोळे प्राथमिक भलायकी केंद्रात मंजुरी परस 2 दोतोर मायज, पेडणे CHCत 1 पद रिते जाल्यार वाळपय CHCत 5 पदां रिती आसात. GMCचेर पदरांतले कोट्यांनी मोडून सरकार वर्साक शेकड्यांनी दोतोर तयार करता, मात ह्या दोतोरांक सरकारी हॉस्पिटलांनी हाडपाक सरकाराक अजूनय जाय तशें जमिल्लें ना. वर्साक गोंयांत शेकड्यांनी दोतोर तयार जावनूय आम गोंयकारां खातीर आशिल्ले सरकारी भलायकी सेवेची ही परिस्थिती. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. रामसेनाचो मुखेली प्रमोद मुथालिकाक BJPत घेवंक मुख्यमंत्री पर्रीकारान विरोध केला. मुथालिकाचे BJPचे वांगडीपद रद्द करचें, ताका पक्षात घेवचो न्हय म्हूण आपणे BJPच्या केंद्रीय फुडाऱ्यांक कळयलां अशें पर्रीकारान मिडियाक सांगलें. सुषमा स्वराजानूय मुथालिकाक BJPत विरोध केला. BJP आतां मुथालिकाच्या प्रवेशाचेर फेरविचार करता. व्हॅलेंटायन डे, पबा सारकेल्या गजाली आड वावुरपी रामसेनेक गोंय सरकारान हे पयलीं गोंयांत प्रवेश न्हयकारला. प्रमोद मुथालिक जो है श्री राम सेना की वो बीजेपी में शामिल हो गए, क्या लगता है आपको? नहीं, मैंने कहा है कि उनको नहीं करना चाहिए और उनकी मेंबरशिप रद्द करनी चाहिए. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.